आता रिकॉर्ड असो दाखयता की ऑलमोस्ट 20,000 हेक्टर पडंग शेती आहा गोंयांत. आता गोंय जर अशें पडंग उरलें वो शेतां जर पावसान रोयली ना जाल्यार 5वें गोंय जे आमी ग्रीन गोवा म्हणटा ते केन्ना ग्रीन उरचें ना. शेतां रोवप पसून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान करूं येता. गोंयच्या सरकारा कडेन अशी येवजण आसा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो सरकार हाड आमी हेच एजन्सीज ज्यो भायर करता तांकां हाडून गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडून सगळीं शेतां गोंयची 20,000 हेक्टर शेतां आमी परती ग्रीन करपाची आमचे मनान ही येवजण. बाणावलेच्या सेंट एलोयसियस हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर भात लागवडीचो उपक्रम आयोजीत केल्लो. फुडल्या पिळगेक पारंपारीक शेतकामाचें म्हत्व समजावन फुडारात ते तिगोवन दवरपाच्या उद्देशान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केल्लें. फकत धाकटोच पार्ट 4,000 स्क्वेअर मिटर आसा, पूण तो आमी फकत भुरग्यांकूच दवरलेलो कित्याक ताणें शेतांत येवन जायते कितें शिकूंक आनी आमची सैम आसा ते सैमाची मातयेंत ताणें मिसळ जावं. हे शेतां वरवीं आमी जायते भावा भयणांक आदार करता. आमचे तांदूळ मेळटा गरिबांक, आश्रमांत, दुसऱ्या इंस्टिट्युशनांत आमी जायते भावा भयणांक दिता आनी उरलेले तांदूळ आमचे ते स्पेसाक ते विकून आमी ते लोकांक. भुरग्यांनी खरेंच आपले मना पासून शेत कशें रोवपाचें ते शिकले हांगा आनी बरे भशेन भुरग्यांनी शिकून सगळें काम केल्लें आसा. आमी फादराचे दिनवास मानतात आनी फादराक आमकां कसली एक्टिविटी आनी वर्सान वर्स करून मेळच्यो म्हणून आमी फादरा कडेन मागतात. आमकां आमच्या शेतान वचपाक जाय, हांगा काम करपाक जाय. हांव आमच्या शिक्षकाक उत्तर दिता की आमी स्वयंपूर्ण जावन आमच्या गोंयचे शेती भातीक वाडयतली. And the workers who work here, they have guided us so well that we learn today how to grow. In future also we can grow more things. शेत रोयले आमकां तांदूळी मेळटा आनी जे आमचे सारके गोश्टाचे आनी आमच्या गोंयचे ट्रेडिशन ताका लागून आमी शेत रोयतात आनी आमच्या गोंयचें नांव फामाद करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.